आता खबर विस्तारान. डिसेंबर 2018 वा मार्च 19 मेरेन खांडेपार पूल उक्तो करतलो. आपूण काँग्रेसीन केला तशें करचो ना. आपल्या काळान आपणे लोकां खातीर सगळीं कामां केल्लीं आसा अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन धवळीकार उलयलो. बोरये पुला जाग्यार आमकां दुसरो पूल जाय आनी ते खातीर आमचे विचार चल्ल्यात म्हूण तो मुखार उलयला. पणजेच्या नार्डेक्स गोवा खातीर विलियम रॉड्रिक्स. येता त्या डिसेंबर 2018 किंवा 2019 मार्च पर्यंत खांडेपार ब्रिज हांव ओपन करतो. 100% ओपन करतो, कारण त्याची गरज आसा. आणि तसंच माशें आणि गालजीबाग तळपण हेही दोन्ही ब्रिज आम्ही येता ते मार्च पर्यंत ओपन करपाक सोदता. तुमकां खबर आसा मांडवी ब्रिजूय GSIDC मार्फत जो जाता, आज MOST MORTH तो टेक ओव्हर केला. जवळजवळ 450 कोटी आमकां MOST MORTH मिनिस्ट्री कडच्यान मेळिल्ल्यो. तोही ब्रिज आम्ही येता ते डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट करून ओपन करपाक सोदता. ज्या मनशांनी कांयच काम करूना काँग्रेसीच्या राज्य असून लोकांनी कितल्याशाच वेळा पत्र बरयलें की जुवारी ब्रिज गरज आसा. कॅन्टिलिव्हर टेक्नॉलॉजी इज आउटडेटेड टेक्नॉलॉजी आसा आणि ही आउटडेटेड टेक्नॉलॉजी भारतांतल्यान गेल्यात जवळजवळ 15 वर्सां जाली. तरी आसतना हे मोगी कित्याक बसले? हो प्रश्न आसा, तुम्ही विचारपाक जाय हो प्रश्न तांकां. आणि म्हजो तांकां प्रश्न आसा, फाउंडेशन स्टोन जो तांणी जुवारी ब्रिजाचो घातलो, ऑन वॉट बेसीस तांणी घातलो? फक्त नांव मेळोवपाक? आणि त्या खातीरूच हांव स्पश्ट शब्दांत ताका जो निशेध करता. आणि ताणें स्वता शिकचे पयलीं टेक्निकल वर्ड जे आसा ते शिकचे आणि मागीर एक पत्र कोणी तरी ऑफिसांतल्या एका इंजिनियरान ताच्या हातांत सोदा आणि ते पत्रांत कांय ना, जाय जाल्यार हांव वाचून दाखयता. त्या पत्रांत आमी कितें फुडें मेंटेन करपाक जाय, आमकां खंयची गोष्ट जुवारी किंवा नॅशनल हायवे जेन्ना काम करता, भारतमाला आमी काम करतले, आमकां MOST MORTH मिनिस्ट्री कडेनूच वचपाक जाय. आमकां डायरेक्ट डिसिजन घेवपाक मेळना. आणि त्या खातीर टायम टू टायम आमचे इंजिनियर जेन्ना थंय पळयता, तांची ब्रिजाची व्हायब्रेशन आसता ती पळयता, तेन्ना आमकां एक हांव तुमकां एक्झाम्पल दिता. बोरीम ब्रिजा जाग्यार आमकां दुसरो ब्रिज जाय हेंय आमकां खबर आसा. आणि त्या खातीर वी हॅव ऑलरेडी मूव द फायल. वी आर कन्स्ट्रक्टिंग 4-lane ब्रिज ऑन बोरीम. आणि एक डिसिजन आमी घेता आफ्टर कंप्लिशन ऑफ जुवारी ब्रिज. तांकांय कळुनी आमी कितें डिसिजन घेता ते इन फ्युचर. आमी पयलीं कितें ठरयलें, जे युटिलिटीज, आमी पयलीं कितें ठरयलें की जुवारी ब्रिजाचेर युटिलिटीज जे आसा, ओल्ड आतां जो आसा एक्झिस्टिंग पायपलायन्स, केबल्स, हे सगळे ताजे वयल्यान हाडचे इन फ्युचर. पूण एक डिसिजन मनात आयलें की पाटणा म्हणजे हातूंत बिहारांत गंगा ब्रिजाचेर जो कॅन्टिलिव्हर ब्रिज बांदला तो सेम कंडिशनांत आसा जुवारी, आनी तो बरोबर जाल्लो. आणि तांणी एक डिसिजन घेतला MOST MORTH मिनिस्ट्रीन की हो वयलो जो स्लॅब, डेक स्लॅब आसा तो कंप्लीट डेमोलिश करप आणि ताचेर नवो स्लॅब घालून, म्हणजे कॅन्टिलिव्हर न्हय, नवो स्लॅब घालून तो परत लायट व्हेकलां ओपन करून दिवप. आता हे डिसिजन ह्या दिसांतलें. आता पाटणा चालू आसा. वी आर थिंकिंग ऑफ गोईंग देअर टू सी द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज.